डिस्कशन ज्या वेळाचेर कला अकादमीचे बारीक बारीक आमी तांकां पिन पॉयंट्स सांगिल्ले आशिल्ले लास्ट 2 to 3 months बॅक आनी ते बाबा खंय पावला तेजे वर्क खंय पाविल्ले आसा सगळ्यो कांय गोश्टी तांकां आमी प्रश्न केल्लो आहा. सो तांच्यांनी जे काही गोष्टी डायरेक्शन्स ताजे इंजिनियरांक दिल्ले आसा आनी ते जाले नंतर एक 8 दिसां भितर काही गोष्टी आमी कंप्लीट करता अशें तांच्यांनी एश्युरन्स दिल्ले. स्लॅब जो आशिल्लो स्लॅबाचेर म्हाका ज्या झाडांची खूब विशय आशिल्लो आनी तो पायप ते चोक जाले आनी रातभर पावस पडलो आनी तो मागीर स्लॅब टोटल भरलो आनी तें उदक तातूंतल्यान भितर जिरपलें. सो तांचो म्हणणें आहा आनी इट मायट बी क्वायट जेन्युइन. कारण ज्या वेळाचेर हांव तें इन्स्पेक्शन करपाक गेलो त्या वेळाचेर अशें दिसलें की मोठी ती म्हणजे एक ती झाडाची ती लांब जी आसा पळय न्ही तें कुसमेना ती थंय घट्ट जर रावली ती भितर वचना. हांवें ताका पांय सुद्दां मारून पळयलो. सो फर्दर वी हॅव टू टेक केअर. बाबा अशें जर पानां जर पडलीं कारण कशें आसलें 1-2 दीस उरले तें जालें ना ताका त्यो काही गोश्टी जावपाक शकता. बट हें केन्ना आमी म्हणपाक शकतले की त्या वेळाचेर परत एखादो पावस पडलो आनी हें जाता काय कितें कारण आमी पयलेच फावटी हे सगळ्यो काही गोश्टी हें केल्ले आसात. आनी दुसरी गोश्ट आतां परत ताका एक सेफ्टी प्रिकॉशन म्हणून आमी थोडेसो जो ओपन जो आशिल्लो ताका आमी आतां हें घालून वॉटरप्रुफींग केल्लो आहा अशें ताणें PWD हांवें तें पळयलेलें आसा. ते PWDचे PCचो परवी आसा हें ताणें आमकां कितें आसा आमकां क्वॉलिटी ऑफ वर्क जाय आनी तें क्वॉलिटी ऑफ वर्क करून घेवपा खातीर कला अकादमी हर तरेचो प्रयत्न करता. तो प्रयत्न चालूय आसा आनी म्हणून कला अकादमीन गेली कित्येक 48-49 सुमार आयटम्स आमी तांकां बारीक एनलिस्टमेंट करून दिल्ले आशिल्ले स्नॅप लिस्ट दिल्ले आशिल्ले आनी ते स्नॅप लिस्ट आमी करून तेचे प्रमाणे आमी कॉम्प्लाय करून तेजे करून घेता. एक्चुली सावंड जो विशय जो आसा तेजी म्हाकाय खबर आसा कारण हांवूय एक नाटककार जावन आसा. पूण ताजेर आमगेलें जो BOQ जो आसा कॉन्ट्रॅक्टराचेर तातूंत कांय मिस्टेक ना कारण कॉन्ट्रॅक्टराक जे BOQ जो आशिल्लो कन्सल्टंट जो आसा आनी हेची जतनाय आमी बरीच 2-3 म्हयने पयलीं आमी घेतिल्ले आसात. आमकां एक्स्ट्रा थोडोसो स्पिकर जी फ्रिक्वेन्सी जी आसा ती आमकां वाडोवपाक जाय आनी इट इज ऑन द पायपलायन आसा. आनी हें हांवें वारंवार सांगिल्लें आसा की एक 2-3 म्हयने आमकां लागतले कितें क्वेरीज कारण हो विशय आमकां तियात्रिस्ट जे आसा तियात्रिस्ट माध्यमांतल्यान सुद्दां आमकां विशय येयलो आनी आमी ऑन द स्पॉट आनी क्वीक डिसिजन ताजेर घेतिल्लें आसा. आनी PWD आपली फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा. आतां दुसरें आनीक एक गोश्ट आसा तें आमी मान्य करपाक शकता की इट इज अ सॉफिस्टिकेटेड सावंड आहा आनी तो मॉनिटरींग करपा खातीर तो चलोवपा खातीर जे आमचे टॅक्निकल जी टीम जी आहा ते थोडे मातशें एक्सपर्टिजम लागता आनी एक्सपर्टिजम लागले कारणान तागेलो तो हात बसना. त्योय काही गोश्टी तांकां ट्रेनींग आमी ऑलरेडी दिल्ली आहा पूण ट्रेनर जो आसा ते कितले घेवप आनी कितलो फास्ट तो पिकअप करतलो ताजेर अवलंबून आहा. पण डेफिनेटली हो जो सावंडाचो विशय जो आसा तो हांव वारंवार फ्रिक्वेंटली ताका इट इज नॉट इंडियन अवेलेबल ना. इट हॅज टू कम फ्रॉम द एब्रॉड आनी त्या प्रमाणे ताजेर प्रोसेस हँडल सुरू. आय कॅनॉट गिव अ डेडलायन टू द कॉन्ट्रॅक्टर कडेन म्हजे कडेन कांय ना. हांवें PWDक जें कितें सांगिल्लें आसा तांकां हांवें सांगिल्लें आसा की 8 दिसां भितर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी बारीक गोश्टी एक्सेप्ट सावंड कितें आहा सावंड तें येवपाक जाय ते ऑर्डर केल्ली आहा ताका मॅच जावपाक जाय ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आहा त्यो टॅक्निकली बाजू. पूण आज नाल्यार फाल्यां जो सावंडाचो जो विशय जो आसा तो आमी कालूच कोणी तरी आमकां सजेशन दिता म्हणून आमी तो घेवना. आमकांय खबर आहा हो विशय आमी गेली 2 म्हयने पयलीं आमी घेतिल्लो आसा. मदीं मातशें कितें आसा एक ह्या फावटी थोडोसो तांकां आमकां ऑर्डर दिवपाकूय मेळना. कोड ऑफ कंडक्ट आहा हें आसा तें आहा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आहा. बट डेफिनेटली इट वील बी देयर पळय. दुसरी गोश्ट सांगता हांवेंनूय थंय नाटक केल्लें आहा तुमी नाटक पळयलेलें आहा तोच सावंड तो. कोणाक जर कितें जर काही गोश्टी आतां तियात्र आसता कितें अशें तियात्र जाले की जाणीन त्याच सावंडाचेर सुद्दां तियात्र केल्लो आहा. थोड्या जाणांनी भायल्यान हाडिल्लो आहा सावंड कारण तांकां तें तशें जाय पडटा त्या प्रमाणे तें केल्लें आहा. सो विशय हांगसर विशय ना. सावंड जो पर्यंत बाकीच्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाग्यार पडना तो पर्यंत सगळ्यो काही गोश्टी वेवस्थीत. बट डेफिनेटली PWD आनी तांचे BOQ जो कितें आहा आतां काही गोश्टी हांवें इनॉर्ग्रेशना दिसा हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें हे सगळे आमकां बारीक टेस्टींग ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करपा खातीर थोडोसो टायम लागतलो आनी त्या टायमा प्रमाणे आमकां ते काही गोश्टी कारण इट इज अ रिपेर. एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की रिपेर काम जेन्ना वेळाचेर आमी करता तेन्ना खंय कितें
प्रॉब्लेम आहा तो आमकां जेन्ना वेळाचेर एक्झिक्युशन जेन्ना वेळाचेर करतले किंवा कमिशन आमकां जेन्ना वेळाचेर करतले तेन्नाच आमी कळपाक शकता ही सगळी आनी वास्तवीक PWD ताची केअर घेत आसा. त्या संदर्भात PWDक आमी सांगिल्लें आसा ज्यो कांय गोश्टी करता तांणी एश्युरन्स दिल्ले आसा की पर्सनली आमी मॉनिटरींग करून हे सगळे गोश्टी. सो हो विशय तुम्ही लायटली घेतला बी अशें म्हणून हे सगळें जालां कोणी लायटली घेतला तुम्ही कितें म्हणजे हे जे सगळे प्रोसेस फॉर्मेलिटी बी जे असले अब्रॉडच्यान येवपाचे बी ते Of course. हो सावंड हालोवचे पयलीं सगळें जावपा जाय अशें दिसनासलें तुमकां ते हांव कन्सल्टंट न्ही. न्ही बट एज अ मिनिस्टर म्हणून तुमचेरूच ब्लेम आणि येतले जर तुम्ही टेक्निशियन सुद्धा म्हणता कोणाचं? तो ऍक्च्युली जर तांकां सारकें जर हे जायना तो आणि सारको तांकां अरे सुरवातीक तूं जेन्ना एक नवो मोबायल घेता तुका एका दिसा भितर जमता ऑपरेशन पूण एक दोन तीन न्ही बट महिने हेच जाले. तुमचे फेलियर न्ही सर. विशय जाले जाल्यार कारण तुमची एक धाक जर तांकां आसत जाल्यार तांकां धाक आसा धाक आसपाचो हांगा विशय काय ना पूण त्या टेक्निशियन जे कितें आहा पळय एक प्रोग्राम जाता बरेचशे कार्यक्रम कितें जाले पळय आपल्या प्रत्येकान आपापलो सावंड हाडटा. हो टेक्निशियन जे आमचे जे आहा पळय न्ही तांकां संदीच मेळना की तो सावंड ऑपरेट करपाक. न्ही तशें जाल्यार सर तुमी ते रोखडी घाईन तेचें इनॉग्रेशन कित्याक केलें जर हें सगळें रेडी नाशिल्लें जाल्यार खंयची कोण सांगता कितें तुम्ही म्हणटा की तांकां टायमूच मेळूंक ना. हांवें नाटक केलें न्ही रे. न्ही न्ही तुम्ही म्हणटा की हांवें तांकां नाटक- टायमूच मेळूंक ना. कसलो time? तुम्ही आत्तां जशें म्हटलें की त्या टेक्निशियनांक अरे, टायमूच मेळूंक ना. टायम म्हणल्यार कितें आसा टायम केन्ना म्हणटा जे ते वेळाचेर थंय कार्यक्रम जातले आनी तो टेक्निशियनाचो हात कारण कितें जाता तो हात तेगेर जमतलो जम तेजो बसतलो तेन्नाच तो बरे पैकी आउटकम सो दिवपाक ते तुम्ही पयलीं कितें करूं नाका म्हणटा नाल्यार हे तुमचेर आरोप जावचेच नाशिल्ले पयलू न्ही. केन्ना करपाचे सो तुम्ही Full fledged कलाकार भायलो सिस्टम घालता म्हणून तांकां तेंगेलो ऑफकोर्स तशें जालें न्ही तें भायलो सिस्टम घालता आतां कशें आसा न्ही बट ते भायलो सिस्टम घालता कारण तुमचे टेक्निशियन भायलो system घालप- प्रत्येकाक एक हें आसता की आपलो कार्यक्रम बरो जाता बरोबर न्ही. आतां पळय मॅक्झिमम ते म्युजिकल मोठे मोठे कन्सर्ट आहा आतां फॉर एग्जाम्पल फाटल्या बोर्डीक तो कार्यक्रम आसलो तांकां त्या तरेचो सावंड सिस्टम जाय कारण तांकां त्याच तरेचो सावंड सिस्टम तांगेर बशिल्ले आहा कोण आपलो कार्यक्रम अशें हेजे पयलू जातालें कला अकादमीचोच सावंड वापरताले अशातली कांय गोश्ट ना बरेचशे अशे काही गोश्टी आपयताले की आपलो स्वता सावंड घेताले कारण तांकां फॅमिलियर आशिल्लो असो विशय आहा. म्हणजे कितें आसा आतां आमी तांकां ट्रेनिंगूय दिल्ली आहा आनी कार्यक्रम जितले जाल्या पयलीं तितले कार्यक्रमा बरेचशे आनी सावंड सिस्टम भायल्यान हाडचे हांव मानता जो सावंड सिस्टम भायर हाडचो पडटा हें हाडचो पडटा तें हाडचें पडटा पूण ऑपॉर्च्युनिटी तरी मेळपाक जाय न्ही तें बरें बेश्टे आमी जे ते वेळाचेर आमी कार्यक्रम आमी हें कधी करतात कितें करतात की टेस्टिंग करतात तर तो तितपुरतो आसता न्ही जेन्ना पण एंटायर 3 वरांचो जेन्ना कार्यक्रम किंवा 2 वरांचो जेन्ना कार्यक्रम ज्या वेळाचेर जातलो त्या वेळाचेर ताका खंय खंय ताका टेक्निकल ताका हें करपाक जाय मॉनिटर जावपाक कारण फाटी एक आमी गजाल बोली सरकारी सुद्धा प्रोग्राम जालो तो सावंड भायलो घातलेलो हय. खंयचो सरकारी तो बायलां खातीर एक प्रोग्राम जालो न्ही ताका फूल पळय दॅट इज द एजन्सी दॅट इज तो तांकां विचारपाक त्यांनी कित्याक घेतला तो एजन्सी कोण तरी तो डिप्लॉय करतात ते आपले एजन्सी आपल्या प्रमाणे सावंड सिस्टम करता कारण तांकां त्या सावंडाचे सगळे काही गोष्टी सेटींग करपाक जाय आसता त्यो काही दॅट इज तांची मर्जी आहा आमचें कितें आहा आमी सावंड सिस्टम घातिल्लो आहा आतां आमचो सावंड सिस्टम खराब आसा तर हें तूं सर्टिफाय दिवपाक शकता तूं दिवपाक न्ही, शकता कलाकार दिता न्ही कोण कलाकार दिता काल हांवूय कलाकार न्ही काल कोण दिलो? कलाकारानूच एक सांगलें की कोण? आणि तियात्रिस्टांनी बायट्स कितें दिल्या रिएक्शनां दिल्या की पळय, सावंडाचो पळय, वाट लावन उडयल्या म्हणून कोणी वाट लावन उडयल्या ह्या नव्या रिनोवेटेड सावंड कांयच सारको ना म्हणून सावंड कांय सारको ना कित्याक आतां sound- बिकॉज कलाकारूच सांगता Acoustic सारकें ना म्हणटा ते. सावंड कोणी मॅन्युफॅक्चरर कोण कला अकादमी न्ही पयलींचो आशिल्लो तो तुमी डिसमेंटल केलो दिसता सिस्टम सावंड पयलूचो सिस्टम सावंड सिस्टम जाय जाल्यार पयलू सावंड सिस्टम घालुया ती घाल आमी बरे दिवपाचो प्रयत्न केलो न्ही रे पूण ती सक्सेसफूल जालें ना न्ही सक्सेसफूल जालें कलाकार सांगता न्ही ते कोण कलाकार सांगता हे परफॉर्म करपी कलाकारांक म्हाजे मुखार काल कलाकारान स्टेजी वयल्यान सांगलें न्ही दॅट इज ते कितें आसा ते काही गोष्टी कायदेशीर काही गोष्टी जातल्यो दॅट इज नॉट एन इशू तर म्हाका एक सांग पळय सावंड सिस्टमाक अशे कितलेशे कार्यक्रम थंय जाले कला अकादमीचोच कार्यक्रम सावंड सिस्टम घेवन भाड्याचे तो सिस्टम एक कोण भाड्याचे न्ही स्वताचो जो इन्स्टॉल केला आसो पण तो पूण तो प्रॉपर ना म्हणटा न्ही सर कोण ते सांगता तुका सरकारी म्हणून तुम्ही केला आसतलो अरे एक तू वेळ कोण सांगता कलाकार सांगता सर कोण कलाकार राजदीप नाईक सांगता हू इज ही तियात्रीश सांगता सांग मरे तियात्रिस्ट नाव सांग आम्ही बायट घेतल्या रिएक्शनां अरे, घेतल्या एक गोष्ट सांगता ह्या तियात्रिस्टाचे हांव तुमकां जे त्या वेळाचेर सावंड आमी टेस्ट केलो त्या वेळाचेर नाटककार आशिल्लो
त्या वेळाचेर तियात्रिस्ट आशिल्लो, त्या वेळाचेर क्लासिकल जे प्रोग्राम जे घडटात हेवूय लोक आशिल्लो आनी तांकां आमी कांय गोश्टी फीडबॅक घेतिल्ले आसले. सगळे नाटककारांक सगळे तियात्रिस्ट बाल्यांक आमी आपोवपाक शकना, हो विशय आहा. म्हणून हांवें म्हणिल्लें आहा आनी हांव हांगसर आसा पयलीं कलाकारांक जें कितें जाय तें मेळटलें आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी घेवपा खातीर. आनी कितें आयची मिटींग ही प्लॅनड काल आनी आयज करूं ना, ती आमगेली आमी ऑफिशियली तांकां आमी लॅटर केल्लें आसा की बाबा अमके तारखेक आमकां एक मिटींग आमी घेवया आनी हें आमगेलें जावचे पयलू जो स्लॅब सुद्दां जावचे पयलू आमी ठरलेलें आशिल्लें. जशी कलाकारांक बाकीचे कलाकारांक जशी ह्या कला अकादमीची हें आसा तशी म्हाकाय आसा. पूण कारण हो प्रॉब्लेम जो आसा इश्यू आतां तो सॉल्व Solve जातलो, जातलो. केन्ना जातलो असो? पळय आतां केन्ना जातलो कितें जातलो हें हांवें आतां ऑलरेडी डिस्कशन केल्लें आसा. इट इज तेंचे कडेन विशय आहा तो ह्या वेळाचेर काही गोश्टी आमकां येतले. ते कित्याक मार्केटान वचून गेले आनी हाडले आनी ते लायले जाल्यार जावपाक शकना न्ही रे. फाल्यां हाका ते लायले परत विशय जालो ना परत तुमचो ऑलरेडी साऊंड सिस्टम आहा म्हणटा तुमी. खंयचो फाटले जे एक अवेळी पावस पडलो तेतून उदकूय वयल्यान पडटा तें जालें, सगळ्याक न्हंय जाल्ली तें उदक पडलें ते म्हाका तुमी पळयला तें. हय सो ते कित्याक लागून जालें? ते कित्याक लागून जालें ताचें एक्सप्लेनेशन आमी काही गोश्टी घेतिल्ले आसात. कारण तांकांय खबर नाशिल्ली की पावस इतलो मोठो पडटलो. कारण कित्याक सांग तेंच्यानी आमकां हँड ओवर करून आनी काम सुरू आशिल्लें. काम सुरू करता करता थोडीशी ब्लॉकेज आशिल्ल्यो हेवूय तेंच्यानी आमकां सांगिल्लें आसा. आनी त्या प्रमाणे त्यो काही गोश्टी ज्या वेळाचेर मुखार जेन्ना पावस येतलो त्या वेळाचेर पावस ब्लॉक जाता कितें जाता ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमकां पळोवपाक मेळटल्यो. आनी त्या नंतर बारीक बारीक एक एक गोश्ट पयलोच पावसाक आमी फेस करता आनी पयले पावसाक जेन्ना आमी फेस करता त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जातले अशें म्हाका तर दिसता. पूण डेफिनेटली PWD हे सगळे जे कितें डिफिकल्टीज आयिल्ल्यो आहा किंवा पावसान ज्यो काही गोश्टी लिकेज जाल्यो आहा तेजेर सगळें त्यांनी सॉर्ट आउट आनी तेंच्यानी म्हाका दिसता ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन केल्लें आहा अशें ताणें आजच्या मिटिंगेक आमकां आयज सांगिल्लें. सर तुमकां दिसता की कला अकादमीचें रिनोवेशन वर्क हातीन घेवप हें चुकलें म्हणून? कित्याक तुमी आयज टिकेचे धनी सगळ्या वटेन जाता. ना आय डोंट थिंक दॅट. ओके पळय म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा एज अ चेअरमॅन म्हणून आमकां दिसतालें की बाबा फाल्यां सकाळीं आमी तें हातान घेवूच नाशिल्लें. मोठो इन्सिडंट घडिल्लो आशिल्लो कारण आमी पयलें फॉल सेलींग खंयच्यान पडटालें कितें ना पडटालें आनी आमचे कडेन तशें रिसर्च कंप्लेन आहा. आनी त्यो जे वेळाचेर जाल्यो तेन्ना एक रिस्पॉन्सिबल मनीस जे वेळाचेर ह्या कला अकादमीच्या वास्तूचें जेन्ना हित चित्ता आनी जेन्ना हित चित्ता आसतना अश्यो कांय गोश्टी अघडीत गोश्टी घडटा ताका आमी कांय करपाक शकना. पूण हांवें थरयलें की सरकारान ठरयलें आसा की ते बेस्ट कला अकादमी आसा तशी रिस्टोर जावपाक जाय. त्या प्रमाणे सगळ्यो काही गोश्टी घेतिल्ल्यो आहा आनी ते PWD कडेन आमी काम दिल्लें आहा. आतां काम PWD ही एकूच बिल्डींग न्ही, बरेचशे बिल्डिंगी त्यांनी काम केल्लें आहा. ही थोडीशी सोफिस्टिकेटेड बिल्डींग आहा, थोडेशे एक त्या प्रमाणे ते काम करता. दुसरी गोष्ट स्लॅब लिकेज बिकेज जाले अशें म्हणटा पळय स्लॅब लिकेज जावं ना. खंयच्यान तरी उदक तें कोणलें म्हणून थंय तरी ओवरफ्लो जालें दुसरे कडेन गेलें आनी तें थंयच्यान मागीर तें स्लिपेज जाल्लें आहा. आनी तो फॉल सिलींग तो ट्रॅप डोअर जो आहा तो ट्रॅप डोअर पडिल्लो. इट इज नॉट अ स्लॅब. स्लॅब जाल्यार कितें जालें न्ही एक्चुअली आमी लक्षांत दवरपाक जाय स्लॅब आनी फॉल सिलींग तितून जमीन आसमानाचो फरक आहा. हो विशय आहा. सो सीएमान बी तो इन्सिडंट जाल्या उपरांत तुमकां विचारलें की तानावडेंनी सांगलेलें की CM विचारतले तुमकां. PWD मिनिस्टर ते आहा. ते काय आन्सर अजून दिना. पण म्हजी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा एज अ कला अकादमीचो चेअरमॅन आहे तेन्ना आनी एक आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर हे नात्यान की बाबा कित्याक लागून हें जाल्लें आसा कित्या खातीर आनी तुमी जे कितें रेमेडीज तुमी घेतिल्ले आसा हे सगळ्यो काही गोश्टी चर्चा घेवपाची जबाबदारी म्हजी म्हणून आजची ही मिटींग हांवें कॉल आउट केल्ली. ही मिटींग हांवें इन फ्रंट ऑफ अ CM सुद्दां फाटल्या तो इन्सिडंट जावचे पयलीं 20-25 दिसूय आमी डिस्कशन केल्लें आशिल्लें आनी विथ द PWD इंजिनियर्स आनी PWD इंजिनियर्स CMान तेवूय काही तुमी जाता तितले बेगीन भायर सरा होय विशय त्या वेळाचेर सांगिल्लो आशिल्लो.